समस्त वीक्षकांक नमस्कार. हांव विल्सन कटेल. म्हज्या मुखार हांगासर हजर आसात नूतन साखरदाणे, ती गोंयची फामाद कवयित्री आनी तशेंच फाटल्या 30 वर्सां जावन ती कविता, काणी, प्रबंध अशे साहित्याचे मस्त प्रकारांनी तिणें वावर केला. मंगळूरात जावन आतां सलोनासच्या कोंकणी साहित्य परिशद 25व्या कोंकणी साहित्य परिशदाक ती मंगळूर आयल्या. हांगासर भेटलेल्या वेळार तिचे लागीं कविते विशयान थोडी बातचीत करया म्हूण चिंतले. त्या खातीर आमी तुमचे मुखार हजर आसा. नूतन साखरदाणे मॅडम, ह्या कार्याक तुमकां मोगाचो येवकार. नमस्कार. म्हजे पयले सवाल आसा तुमचे लागीं. कविता म्हळ्यार तुमी कितें म्हूण चिंतात? कविता म्हळ्यार तुमी कितें म्हूण समजतात? कविता हो एक प्रोसेस. कवी, लेखक हे म्हाका दिसता की जल्माज्यात जावचे पडटा. म्हणजे तांच्या हातून थोडी तरी जल्मा सावन जी देण आसता, जी तुका भितरल्यान विचार करपाक लायता. आनी म्हाकाय तशी ल्हानपणा पासून कवितेची आवड आनी जें कितें हांव चिंत्तालें पळयतालें तें हांव कवितेच्या रुपान मांडटालें. कविता हे तुजे उत्फर्के, तुज्या मनांतले तळमळे, किंवा तुका जे समाजान जें कितें दिसता आनी तुका जें कितें फील जाता जें भितर, आनी तें तूं येवजिता आनी तें तूं भायर काडपाक सोदता. अशें म्हणजे म्हज्या नदरेन कविता घडटा. कविता घडटा. आतां एकेका कवीक तांचीच म्हणली एक कविता जल्मोवचे एक संदर्भ आसतात. थोड्यांक बसून चिंतल्यार चिंतमा येतात जावंक बरो, या थोड्यांक खंयी शेतांत काम करतना एकच ताणें कविता झळकता. अशें तुमचे थंय कविता जल्मोवचो संदर्भ कसले? तुमच्या जिणेचे अनुभव वा दुसरें कितें तशें कसले संदर्भ तुमी एक सांगचे तर? म्हज्या कवितेचो जल्म जाता तो कसो तो म्हाका कळना, पूण हांव जेन्ना कसली एक घडणूक पळयता जी म्हज्या जिणेन घडल्या किंवा दुसऱ्याच्या जिणेन घडल्या आनी जी म्हाका काळजान ती खोल ती आसता, रुत आसता ती म्हज्या काळजान, ती घडणूक म्हाका सांगता की तुवें बरोवपाक जाय. ती म्हाका काळजाक तोपता आनी मागीर हांव ताजेर विचार करता आनी म्हाका चड वेळ लागना, ती भितर म्हज्या तयार जात रावता ती उतरां. आनी ती घडणूक केन्ना केन्ना 2 दिसांनी भायर सरता, केन्ना केन्ना 15 दिसांनी भायर सरता, पूण कविताचो जल्म भितर जाता आनी ती खतखत्ता आनी जेन्ना ती पुराय रितीन भितर तयार जाता तेन्ना ती भायर येता आनी तेन्नाच ती कविता जाता. चड करून म्हजें चिंतप चड करून बायलांचेर आसता, अस्तुऱ्यांचेर आसता. अस्तुरेक जे सोशिल्ले त्रास किंवा अस्तुरेचे जे वेगवेगळे व्याप आसता. म्हणजे आदोळी ही कविता घेया, त्या आदोळीचेर हांवें जे अस्तुरी आदोळेचेर जेन्ना बसता आनी तिका कितें चिंतना येता, ती हांव जेन्ना स्वताच आदोळेचेर बसून काडटना म्हाका जी चिंतना आयली ती हांव मागीर म्हजी चिंतना आनी बाकीच्या अस्तुऱ्यान कितें चिंतना आसूं येता ती दोनूय हांव थोडेशे म्हजे थोडेशे दोगी कॉइन करता आनी मागीर ती आपुणूच कविता जाता. ओके. तुमी आतां उल्लेख करचे सांगचे तर तुमचे पासवर्ड म्हणली कविता आसा. हांवें कवी गोश्टींत आयकल्या, मस्त पसंद जाल्ली कविता ती कविता उदेल्ली घडी या ताका ट्रिगर केल्ले कांय क्षण या तशें कांय आसा जाल्यार सांगतीत गी. त्या फाटली कविता जल्मल्ल्या फाटली काणी कांय आसा जाल्यार सांगयत गी आमकां. हय, म्हणजे कितें जालें, म्हजो चलो, व्हडलो चलो, तो जेन्ना इंजिनियर जावन 12वी जावन इंजिनियरींग जावपाक भायर वतालो आनीक तेन्ना ही कविता म्हाका म्हणजे म्हज्या मनांत आयल्या आसतली ती कविता. पासवर्ड म्हणजे तो कितें करतालो तेन्नाच तें, म्हणजे हाका जालीं 10-12 वर्सां पयलीं, तेन्ना तें लॅपटॉप नवेंच आयिल्लें. ओके. आनी तो जेन्ना ताका तें लॅपटॉपाचें एट्रॅक्शन किंवा ताजेर ताका कामूय करपाक जाय आनी तातूंत कितें कितें आसता ताचो घोस्त, म्हणून तो लॅपटॉप घेवन बसतालो आनी हांव कितें सांगलें, कितें विचारलें जाल्यार तो चडसो शेअर करिनाशिल्लो, चड उलयनाशिल्लो, आपल्या भितर आपूण आनी तो लॅपटॉप असो घेवन बसतालो. आनी म्हाका दिसतालें हो ल्हान आसतना म्हाका कडेन इतलो शेअर करतालो, इतलो उलयतालो, आनी आतां हो अकस्मात हे कित्या खातीर तो गॅप सो जालो ताजे कडेन. म्हजें आनी ताजें कम्युनिकेशन कमी जालें अशें घरान. कम्युनिकेशन ही वॉज मोर एटेच टू लॅपटॉप अशें. तातूंत म्हजे बद्दल माया कमी जाली अशें कांय ना, बट
ते एक जसं ट्रेंड डिजिटल युग येवन जसे सगळे चेंजीस पळयतात आमी ह्या 10-20 वर्सांक एवरीथींग इज चेंज. वय लॅपटॉप आयले, मोबायलान आनीक चेंजीस हाडल्यो मागीर. बट दॅट वॉज द स्टार्टींग. तेन्ना ते म्हज्या मनांत आयलें की पासवर्ड म्हणजे जो म्हाका अशें दिसतालें पासवर्ड तो ताज्या मनाचो पासवर्ड. म्हणजे पासवर्ड इज नॉट हांवें तें कॉयन केला पासवर्ड ऑफ लॅपटॉप आनी पासवर्ड आपल्या मनांतलो की तूं म्हजे कडेन पयलीं भशेन कित्याक उलयना, तूं कित्याक शेअर करिना कांय गजाली, आतां तूं डिस्कनेक्ट जायना. वय सो हांव ताका सांगता की बाबा तूं म्हजे कडेन जरी हे पासवर्ड आसलो, हें सगळें लायफ आसलें जरी तरी आसतना म्हाका केन्ना तुका तुज्या लायफान खूब प्रॉब्लेम्स आसतले, कितें आसतलें तें तुका शेअर करपाक तुजी आवय आसा, तर तिचे कडेन तूं शेअर कर. तुज्या मनान जें कितें कळटा तें म्हाका जाणा जावंक जाय, तो पासवर्ड तूं म्हाका दी म्हणून हांव ताका रिक्वेस्ट करता. ती कविता. ही कविता म्हणजे खूप फेमस जाली की त्या वेळार ही सगळ्याच आवयाची हीच काणी आसताली की भुरगे लॅपटॉप घेवन बसता आनी शेअर कांय करिना अशें म्हणून. म्हणजे शेअरिंग, ते शेअरिंगाचेर म्हणजे ते हें आसा. आनी ती पासवर्ड म्हणजे कविता आतां 11th स्टँडर्ड 11वीच्या कोंकणी बुकांत जागर म्हणून बूक आयला नवें, तातूंत म्हणजे इन्क्लूड जाल्या. ओके परबी त्या खातीर तुमकां हे ओके. तुम्ही म्हळें ही बरोबर 12 वर्सां जाली म्हळें. हां 12 वर्सां. तरी म्हज्या प्रकार तुम्ही बरयतना काळाक कितली एप्लाय जाल्या ताजे आनी चड आयच्या काळाक एप्लाय जाता ती म्हाका. तुमच्या पासवर्ड विशयांत उलयल्यार आतां जायते कवी विशय विंचतात. सडावत ताणे विशची ते कवितेंत कितें प्रतिमा हाडटात या गजाली हाडटात त्यो सडावत आदल्योच म्हणल्यार बरी आसतात थोड्या कडेन. पूण तुमची पासवर्ड आयच्या तांत्रिकते विशयांत त्या तांत्रिकतेन मनशाचेर संबंधाचेर जाल्ल्या परिणामा विशयांत उलयता. आयच्या कवीक आयचो काळ म्हळ्यार आयचो तांत्रीक काळ, ही तांत्रिकता ह्या आयच्या काळाचे जी घुसपड गोंदळ आनी एक चिंतप आसा ते आयच्या तांत्रिकते वरवीं आज कितें आमी वापरता त्या वापरचे वस्तू आतां लॅपटॉप मोबायल तसले त्या वस्तू खूब प्रतिमा करची कितली गरज आसा आयच्या कवींक, कितें चिंता तुमी ह्या विशयांत? म्हाका दिसता की आतां जो कितें बदल जाता पळय ह्या दिसांनी ताजें रिफ्लेक्शन कवितेन येवकूच जाय. कित्याक काळ खूब बदलला. जे 10 वर्साचे पयलीं आशिल्ले ते आतां ना. आतां रिलेशन्स बदलल्या. पयलींची जी युनिटी आशिल्ली, जे एकमेकाक कोविडान तर आनीक बदलले. कोविडान अशें एकमेकागेर घरा कडेन वचपाचें स्टॉपूच जालें पळय ते आमी स्टॉपूच केले. तेन्ना हागेर वचना तागेर वचना. तर अशें जे कनेक्शन जे मनशांक मेळूंक जाय, जो पयलींचो काळ आशिल्लो आमी मनशांक मेळप आनंद घेतालीं सगळे कडेन, ते सगळें आतां हळू इल्लें कमी जायत जाला. तेन्ना हें बरें न्ही, ही बरी गजाल न्ही. आमी सगळी फॅमिली एक आसूंक जाय, सगळे रिलेशन फ्रेंड्स नेबर्स सगळे शेजार पाजार धर्म सोयरी सगळे आमी रिलेशन्स मेनटेन करूंक जाय. आनी हें आमकां कवितेच्या मार्फत आतांच्या जनरेशनाक सांगपाची गरज आसा. म्हाका दिसता की आतांचें जें जनरेशन आसा म्हणजे आतांची तरणी पिळगी आसा ती आपल्या भितरूच आसता. तांणी आपलें कशें केलां की ते तातूंतच रावता आपल्याच एंगलान. तांकां ते तुजो आजो आजी मागीर तुजे अंकल ताजे रिलेशन्स नेबरा कडेन कितें घडटा तें जाणा जावपाचें ना. दे आर आफ्टर देर करियर, तांचें शिक्षण करियर आनी ते आपल्याचेर एक अशी फ्रेम कशी घालून घेता आनी तातूंत दे आर हॅप्पी इन दॅट. पण वी आर नॉट हॅप्पी इन दॅट. तेन्ना म्हाका दिसता की तांकां ते फ्रेमीनसून भायर काडूंक जाय. आतां कशें भायर काडटले ते आमी लेखकान आनी कवीन चिंतूंक जाय आनी तांकां सांगूंक जाय की तुमी त्या फ्रेमीनसून मातशे भायर येया आनी सगळें भायरूय बरें सुंदर जग आसा तें तुमी पळयात, तुमी वाचा, कम्युनिकेट चड करा, उलयात सगळ्या कडेन उलयात. आनी मोबायलान बसले की तुजें उलोवप कमी जाता न्ही. तो इफेक्ट हो रायटराची म्हाका दिसता की जबाबदारी, आमच्या लेखकाची कवीची जबाबदारी की हें जो काळ जो बदलत्या काळान जें कितें आमकां दिसता उणिवो दिसता त्यो भरून काडपाचें आनी तांकां एटलिस्ट आमी सांगपाक जाय. आनी तांणी तें अशें सांगूंक जाय की तांकां तें कळपाक जाय, म्हणजे तांकां कळ सारकें आमी कवितेंतल्यान तांणी तें वाचूंक जाय. म्हणजे
ऑडिओन म्हण कित्याकूय आमी अशें तांकां सांगूंक जाय की बाबा हें चल्लां तें मातशें आमकां बरें दिसना की तुमी चेंजीस बदलतो काळ हो सगळो खरो आमी बदलल्या पूण तरी सुद्दां तुमी थोडे चेंज जावपाक जाय अशें म्हणटात. ओके ओके ओके. तुम्ही आता काळ बदलल्या विशयात उलयलात तशें पळोवंक गेल्यार कवितेचे रुपी काळात एकीत बदलला. आदी प्रास छंद लाई तशें आसले, आज फ्री वर्सांनी आसा कविता. आनी ह्या मदेंय थोड्या प्रकार कविता म्हळ्यार प्रास आसा जेता तो ताका छंदस आसा अशें चिंतपी आनी अजून आसा थोड्यांक. तुमचे प्रकार कितें म्हूण चिंतात? कविता हाचेतावन प्रास छंदस तसल्या विशयान भायर येवन फ्री वर्सार म्हळ्यार आयच्या मनशाचे संघर्श कितें आसा ते प्रासबद्ध कविते वरवीं फ्री वर्सांक अभिव्यक्तींत सलीस जाता म्हणून तुमी चिंतात की तुमचो विचार कितें आसा ह्या विशयान? म्हाका दिसता कितें की म्हणजे हांव फ्री वर्सान चड कम्फर्टेबल आसा. म्हाजे सुरवातीच्यो कांय कविता छंदान येताल्यो पूण आतां हांव फ्री वर्सा कडेन वळ्ळां. पूण फ्री वर्सानूय सुद्दां एक छंद आसता. वय फ्री वर्सान सुद्दां छंद आसता तो तुमी मेनटेन करचो पडटा. कित्याक सांग की फ्री वर्सान छंद नासलो जाल्यार कविता फ्लॅट जाता. सो म्हाका दिसता फ्री वर्स आतांचे चडशे आनी हांवें पळयलां की आतांचो ट्रेंड पळयला की फ्री वर्सच चड एडॅप्ट करता लोक की ताका एक्सप्रेस करपाक तो फ्री वर्स बरो पडटा. पूण फ्री वर्स करतना सुद्दां आमी एक बरी जतनाय घेवपाक जाय की तोय बी असो छंदानूच आसचो. आनी छंदाच्यो कविता बरोवच्यो न्ही अशें न्ही. छंदाच्यो कविता पूण ताका खूब तुका शिकप आसता, नॉलेज आसता आनी ताका त्योय करच्योच. त्योय बरे गितां कशीं जातलीं आमकां बरीं बरीं गितां जाय. गितां तर छंदानूच जाता. तर बरे बरे गितकार जातले जाल्यार छंदानूय बरोवपाक जाय. पूण आतांची युवा पिळगींनी तोय अभ्यास करचो. खंय जर वर्कशॉप आसली छंदबद्ध कवितेचे ते अटेंड करचे आनी छंदाच्योय कविता बरोवपाचो तांणी यत्न करचो. ओके सारकें. तुमी कवींची जबाबदारी म्हणून एक उतर आयलें तुमी उडान उलयतना. आयच्या काळार कवितेची आनी कवितेची म्हळ्यार आयच्या सोशल हाचेर पळोवचें जाल्यार कवितेची आनी कवीची जबाबदारी कितें म्हणून तुमी सांगतात तुमच्या प्रकार? कवीची जबाबदारी तुमी म्हणटा. वय कवीची आनी कवितेची तिचे कवितेची म्हळ्यार कवीची जबाबदारी म्हळ्यार कवितेंतल्यान भायर येवची जबाबदारी आयच्या काळार कसले पुरा जबाबदारी या कसले पुरा सवालां आयच्या काळाचो कवी फूड करता? कवीचेर आनी लेखकाचेर आतां खूब मोठी जबाबदारी आसा. जबाबदारी अशी आसा म्हणजे तुका सोसायटीक डायरेक्शन दिवप, समाजाक तुवें डायरेक्शनान त्या दिवप. तूं कितें चित्ता आनी समाज कितें चित्ता किंवा आतांचो ट्रेंड कसो आसा तेन्ना त्या तुजेर तूं सगळे फाटलेच खूब चेंजीस फाटलेच घेवन बसलें म्हणून जायना. आतां जो काळ जसो बदलता तशेंच तुवें वचूंक जाय. म्हणजे त्या काळाच्या नुसार तुवें बरोवपाक जाय. आनी ज्यो नव्यो नव्यो जे नवीन आतां ज्यो पळय घडणुको घडटा की डिजिटलाच्या हातून खूब समाजान खूब कितें घडणूक घडटा, वैश्वीक कितें घडटा, युनिवर्सान कितें घडटा, आपल्या देशान कितें घडटा ती सामाजीक जाणीवकाय दवरूं जाय. आनी त्या जबाबदारीन अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य घेवन नवें नवें बरोवपाची, नवें हाडपाची. जे आमी बरयलेच पूण बाबा जर तुका कोंकणी कविता फुडें वतली जाल्यार आपूण ह्या कोंकणी कवितेन नवें कितें दितलो ही खरी जबाबदारी आतां आमचेर आसा. आनी चड नवें दिवपाची आनी सोंपेपणान सांगपाची जबाबदारी आमी ती घेवंक जाय आनी त्या नुसार आमी तो प्रयत्न करूंक जाय. सारकें. एका कवीक तो बरयता ओके. एक कवीक कवीक म्हणून एक साहित्यीक वाचप कितलें गरजेचें? अरे बाबा वाचल्या शिवाय कांयच जायना न्ही. वाचूंकूच जाय. आनी हांव जेन्ना खंय कॉन्फरन्सांनी कॉलेजांनी वता भुरग्यांक रिसोर्स पर्सन तेन्ना सदांच सांगता की बाबा आमी जी घडली ती वाचनान घडली. म्हणजे म्हजें भुरगेपण एक 40-50 वर्सां पयलींचो काळ तेन्ना सुरवातीकूच ल्हानपणांच आसतना खूब वाचलां. 10-15 वर्साचें आसतना भयंकर नॉवेल्स बी 15 वर्साचेरूच एक नॉवेल एका दिसान सोंपयतलें. म्हणटकच हें वाचपान तुजी भाशा सुदारता, वाचपान तुका नॉलेज मेळटा, वाचपान तुका तुजे शब्द नवे नवे शब्द तुका कळटा. आनीक
ते वाचना जाल्यार काय ना, वाचन मेन म्हणून हांव सदांच सांगता तुमी वाचात वाचात. आनीक म्हाका आतां हांव म्हणना की भुरगीं वाचना, म्हणजे म्हाका दिसता ती पुस्तकां वाचना, पूण इ बुक्स आनी ती हाजेर मोबायलाचेर वाचता. आमकां दिसता की भुरगीं वाचना, पूण ते आतां इ बुक्सा कडेन वळ्ळ्या, पूण ते वाचता. पूण कितें वाचचें तेंय बी गरजेचें. वॉट यू रीड तेंय बी गरजेचें. तेन्ना जें बरें बरें आसा, जें नवें नवें कितें आसा, बाकीच्या भाशांनी कितें आसा, अणकारान जें कितें नवें आयलां कोंकणींत, तें सगळ्यांनी वाचचें आनी वाचपाचो छंद सोडचो न्ही. दिसाक 1 वर तरी वाचचें अशें म्हणटा हांव. सारकें सारकें. आतां एका कवीक या एका साहित्यीक म्हणून धरया, ताणें साहित्य मात्र वाचचें की या ताज्या बैल्या आतां वैचारीक बरपा आसतात, सायन्सीक संबंद जाल्ले, म्हळ्यार आयच्या काळार कितें घडटा, सायन्स नवे नवे दर्शन आमकां दाखयते आसात, सायन्स इवन खगोळ विज्ञाना विशयांत. एका साहित्यक असल्या भायल्या शेतांचें वाचप गरजेचें म्हणून भोगता गे तुमकां? हय, म्हणजे अशें म्हणना हांवें ताणें कथा, नॉवेल्स आनी कविताच वाचच्यो. ताणें बाकीचें वैचारीक साहित्यूय वाचचें, की जातून तुका आनीक बरें इन्फॉर्मेशन मेळटा. आनी तूं जर एक सायन्स फिक्शनाची काणी बरयतलें भुरग्या खातीर जाल्यार तुवें त्या नुसार तुवें सायन्साचीं पुस्तकां वाचपाक जाय. बाल साहित्याचें बरयतलें तूं भुरग्या खातीर बरयतलें जाल्यार तें भुरग्या खातीर बाकीच्या हातूंनी कितें कितें आयलां ताजेर तुवें सोद घेवपाक जाय. इट इज एन रिसर्च. म्हणजे तूं रिसर्च केल्या शिवाय तूं बरोवंक शकना. अशें तुज्याक आसाच की रिसर्च करून मागीर तूं बरयता पळय, तें तुजें मागीर आनीक ताका वॅल्यू येता अशें म्हाका दिसता. सारकें. आनी एक सवाल तुमचे कडेन येसारचें म्हणून बघता म्हाका. कविता बरयता, साहित्य खंयचोय साहित्य प्रकार बरयता म्हणलें की आयच्या काळार साहित्यानी ह्या कवीनी वोकल उलोवचें कितलें गरजेचें, वोकल उलयचें म्हणून तुमकां बघता की फकत लिखल्यार पुरो वा दुसऱ्या सोशल संगतींनी आवाज उठयचे जाल्यार वोकल उलोवचें तितल्याच मट्टार गरजेचें म्हणून तुमी चिंतात की? म्हणजे उलोवन म्हणजे तूं बरोवन सांगप आनी तुवें टॉक दिवप. वय तुमचो प्रश्न जागृती बरोबर आसा. जागृती. वय तुमचो प्रश्न बरोबर आसा. कित्याक सांग, तूं जेन्ना उलयता न्ही तें खूब जाणां कडेन पावता. म्हणजे तुवें म्हाका दिसता की एका कवीन, म्हणजे आमी बी तो त्रिवेणी म्हणून आमचो एक ग्रूप आसा, आमी मेंगलोरूय आमी कार्यक्रम केला. आनी जेन्ना आमकां दिसलें एक 10-15 वर्सां पयलीं आमी 3 जाणां कवयित्री, हांव, नयना आडरकर आनी माया खरंगटी हांणी हो त्रिवेणी कार्यक्रम सुरू केलो, तेन्ना आमी कितें 1 वराचो प्रोग्राम घेवन आमी ते सगळे लोकां कडेन गेली. कॉलेजींनी गेली, स्कुलांनी गेली, विलेजींनी गेली, बॉम्बे, बेंगळूर गेली, की आमकां दिसलें जर आमची कविता ते वाचूंक पावना जाल्यार आमी आमच्यो कविता गावया, सादर करुया, आनी त्यो आमच्यो मासा कडेन पावतल्यो. आनी तो आमचो प्रोग्राम आमी जवळ जवळ एक 60-70 कार्यावळ केली, आनी अजुनूय आमी करता ती कार्यावळ डिमांड आसता तेन्ना आमकां खूब बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळो. आनी तातूंत म्हाका दिसता की आमच्यो कविता लोकांक पाठ सुद्दां जाल्या आसतल्यो बाय हार्ट. म्हणजे आमी म्हणून म्हाका दिसता की अशें कवितेचें सादरीकरण म्हण किंवा तुका भाशणांसून लोकां कडेन वचप गरजेचें. तूं बरोवचें पूण लोकां कडेन वचचें, उलोवचें अशें. कवी मध्ये एक चिंतप आसा, कितें म्हळ्यार कविता श्रेष्ठ प्रकार. आतां तुमी काणी बरयतात, कथा बरयतात, प्रबंध बरयतात, लेखन बरयतात. एक विशय सांगूंक थोडे फावटी आमी एक विशय थोडे फावटी काणयेंतल्यानूच आयल्यार बरें जाता आमचें संवेदन, थोडे फावटी कवितेंत आयल्यार बरें जाता म्हणून एक चिंतप आसा. ताज्या मदें कविता मात्र श्रेष्ठ म्हणून एक चिंतप आसा. तुमच्या प्रकार कविता प्रकार मात्र श्रेष्ठ की या तितलोच मान काणी या हेर साहित्य प्रकाराकय आसा? मातसो कठीण असो प्रश्न आसा. म्हणजेच तुजो विशय कसो आसा ताजेर आसा तें. ओके. जर तुका एक कितें थॉट आयलो आनी तो जर कवितेन तूं मांडूंक शकना जाल्यार तूं दुसरो फॉर्म घेवं येता. तूं कथा घेवं येता किंवा कादंबरी घेवं येता. पूण म्हाका म्हजें सदांच फेवरेट कविता. ओके. केद्यांतलो व्हडलो विशय सुद्दां व्हडलो विशय हांव कवितेन हाडूंक शकता. आनी खरें तोच कठीण. व्हडलें तुका जर जेन्ना म्हणटा तशें घंटो की बाद मिनटो में कहना म्हणटा तशें
तुका व्हडलें खूब सांगपाचें आसा तेंच तूं कथेचो मॅटर जेन्ना तूं कवितेन सांगता इट इज व्हेरी डिफिकल्ट. पूण तरी सुद्दां ते तुवें चॅलेंज एक्सेप्ट करून जेन्ना तुका कितें खूब सांगपाचें आसता तेन्ना ल्हानशें तूं जेन्ना कवितेन सांगपाक सोदता तेन्ना तुका एक बरें सॅटिस्फॅक्शन मेळटा. म्हज्या खातीर म्हाका कविता सदांच प्रिय. हांव सदांच कवितेचो फॉर्म म्हाका खूब आवडटा आनी हांव व्हडल्यांतलो व्हडलो विशय सुद्दां हांव कवितेन एक्सप्रेस करूंक शकता. ओके ओके ओके. आज आमी उडयलो तंत्रज्ञाना विशयांत उलयला. आज फेसबूक ही एक पॉवरफूल मिडिया म्हणल्यार बरेच आसा. फेसबूक तसो जाल्यार सामाजीक जाळी-जाग्यांनी कवितेचेर कांय प्रभाव गेला गे म्हळ्यार कविता रसची कविता भायर येवची पयलें पत्र या बूक परगटणी तसले जाय आसले. आज एक नवो संवसार कविता पब्लिकेशन म्हळ्यार कविता कोणीय एक कवीक लोकां मुखार एक कविता पावोवंक फेसबूक आयचे कितले फेसबूक तसले सोशल मिडिया कितले वापर जाता आनी असो वायट परिणाम काय म्हणी आसा गे तुमच्या प्रकार? म्हाका विचारशी जाल्यार म्हणजे म्हजें मत हें सगळ्यांचें मत आसना. म्हजें इंडिविज्युअल मत हांव चडशें फेसबुकार कविता घालना म्हणजे नवी कविता हांव घालना. पूण खूब जाणां घालता. ताजो दोनूय आसा एडवांटेज आनी डिसएडवांटेज दोनूय आसा. एडवांटेज अशी आसा की तूं फेसबुकाचेर कविता घाली की तूं खूब पॉप्युलर जाता अशें रोखडेंच म्हणजे खूब कडेन पावता तुजी कविता. आनी डिसएडवांटेज अशी आसा की ते कवितेचो कोणीय यूजूय करूंक शकता तुज्या कवितेचो किंवा तूं फ्लड म्हणजे नवीन जे भुरगे आसा न्ही तांकां जर एकदम लायक्स मेळ्ळे आनी खूब हें जालें की तांकां दिसूंक शकता की आपूण रोखडोच बरो पोएट जालो. म्हणजे ह्या फेसबूक सोशल मिडियाचेर एडवांटेजीस आसा आनी डिसएडवांटेज दोनूय आसा. ओके. नव्या बरोवप्यांक तुमी कितें संदेश दितात? एक तुमचे तो संदेश आयकून सुद्दां कितें आमी आयकोव्या? नव्या बरोवप्यांक आज आमच्या अखिल भारतीय साहित्य संमेलनान हेमाबाईन सांगलांच की आमचे हे सगळे आतां नव्यांनी घेवपाक जाय, चॅलेंज घेवपाक जाय. तेन्ना नव्या भुरग्यांक नव्या बरोवप्यांक अशें सांगता की तुमच्या कडेन खूब संदेश आसा, ऑपॉर्च्युनिटीज खूब आसा आनी ते ऑपॉर्च्युनिटीज एज ए चॅलेंज तुमी स्विकार करा. आनी तुमचे कडेन आतां अशें तुमी जबाबदाऱ्यो घेया की तुमी व्हडल्या पोस्टाची जबाबदारी घेवन तुमी तें करून दाखया. आतां हांव पयलींचें तुमी वाचा, हें करा, हार्डवर्क करा, सगळें आमी जें केलें त्या प्रोसेसासून तुमी वचाच. पूण तुमी ज्यो तुमकां नवीन संदी येता ताचो तुमी फायदो घेया आनी कोंकणी भाशेक किंवा कोंकणी कवितेक आनी तुमी योगदान दिवपाक तुमी फुडें सरात अशें म्हाका सांगपाचें आसा. ओके. आमचे मध्ये दोन काव्याळ घडयो आमचे मध्ये आमच्या सगळे वांटून घेतल्यात. नूतनबाई तुका उपकार आठयता तुजो आनी तशेंच हे कार्यक्रम पळोवच्या आनी पळयल्या तुमकां सर्वांक आमच्या तर्फेन दिनवास.